conversion and became the great apostle to the non-Jewish Gentile peoples of the Roman Empire. Here's what St. Fulgentius said about Stephen's loving prayers. His love of God kept him from yielding to the ferocious mob. His love for his neighbor made him pray for those who were stoning him. Love inspired him to reprove those who erred, to make them amend. Love led him to pray for those who stoned him, to save them from punishment. Strengthened by the power of his love, he overcame the raging cruelty of Saul and won his persecutor on earth as his companion in heaven. May we too pray with love for our enemies and for the conversion of all who have gone astray. Amen. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आज आमी किरीत भाशेन ह्या मिसाचे भेटेन मागता सोंपलेल्या सबस्त्यांव नोरोना आनी संतान नोरोना ह्या आमच्या बाबां खातीर देवान किरीत भाशेन तांकां सासणाचो विसव दिवं सर्गीचें सूख फावो केल्या प्रमाण मागुया. तशेंच मागुया जायती आमची बाबा भयणां आज आपल्या जल्माचो दीस समरुमता आनी जायती आमची बाबा भयणां आपल्या खातीर मागूंक लायतात जी भोव करून कोविड-19 हे पिडेक सांपडल्यात. हे आपल्या खातीर माग म्हणून आज किरीत भाशेन आमचे कडेन विनंती करतात. तांचे खातीर आमी किरीत भाशेन ह्या मिसाचे भेटेन प्रार्थना उबारुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी सर्वेस्पोर तुमची सगळे आसूं. भावा भयणीनो, आज पवित्र सभा भाग्यवंत इस्तेव हो दियाक्न पयले फावटी आपलो आमी क्रिस्ताची जल्माची परब समोरल्या उपरांत आज किरीत भाशेन ह्या रॉक साक्षाची आमी किरीत भाशेन परब समोरमता. हो मार्तीर जेजू खातीर मेलो. आपूण रॉक साक्षी तो जेजू खातीर जालो, गोवाय तो जालो. आमी ह्या नातालांच्या दिसांनी भितर सरता तेन्ना जेजू खातीर आमी गोवाय जावं. आमची भेट जेजूक आमी करता तेन्ना खरेंच हे जेजू खातीर आमी वावरूं. जेजू पासत आमी गोवायकी दिवं आनी जेजू खातीर आमी सदां साक्षी दितना आमचें जिवीत जेजूचे शिकवणे प्रमाणे आमी दिसा दिसा चलोवंक आमकां ह्या मिसाचे भेटेन किरीत भाशेन कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवान एकामेका लागीं बोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कितें उच्चारून सांगता. मनाची वायट आदारांनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासून बागेर सदांच्या आंकवार सगळ्या देतान आनी भोगतां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमचे सगळे स्पराध लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी सर पदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुझ्या तोरोय बाप आसत आमी तुका वाखणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाची शिरी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या सुवाक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती
देवा बापाची महिमे जिसू क्रिस्ता एकलोस तू पवी एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा आपणाक दोग दितोल्यांक बोगसणे मागून बाग्यो तिस्तेवान आपलो प्राण सोडलो आनी असो तो सासणाच्या जिविताक जल्मलो. हो ताचो जैतिवंत मोग समोरून आमच्या दुस्मानाक बोगसूंक आनी तांचो मोग करूंक आमकांय कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. इस्तेव कृपेन आनी बोलान भरून लोकां मदें व्हडल्यो खुणां आनी विस्मितां करतालो. मुक्त जाल्ल्याचे म्हणलोल्या देवस्थानांतले थोडे जाण तशेंच कांय जाण सिरेंकार आनी अलेक्सांद्रेकार आनी ते भायर सिल्सेचे आनी आजेचे थोडे जाण उप्रासले. ते स्तेवा कडेन वादविवाद करूंक लागले. पूण तो जाणवायेन आनी आत्म्यान भरून उलयतालो देखून ताका फुडो करूंक तांचे लागीं घोडो नासले. हें आयकून तांचे काळजांत राग शिजतालो आनी ते ताचे आड आपले दांत किल्लूंक लागले. पूण स्तेव पवित्र आत्म्यान बरोवन सोगल्यांक तेलून पडूंक लागलो आनी ताणें देवाची महिमा देखली आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलो पडलेलो. आनी ताणें म्हणलें, पळयात, स्वर्ग उक्तो जालो आनी मनशाचो पूत देवाच्या उजव्याक उबो आसा म्हाका दिसती पडटा. पूण ताणें व्हडल्यान हुयेली मारल्यो आनी कान बेरे केले आनी सोगले ताचे आंगार गेले. उपरांत ताका शारा भायर घालो आनी फातरांनी मारलो आनी गोवायांनी आपले आंगावले एका तरणाट्याच्या पांयाशी दवरले. त्या तरणाट्याचें नांव सावलू. इस्तेवाक फातरांनी मारताले तेन्ना ताणें अशें मागणें केलें, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावन दी. तुज्या हातांत बापा घालता म्हजो आत्मो. परतून म्हणुया, तुज्या हातांत बापा घालता म्हजो आत्मो. तूं म्हजें कळप, तूं म्हाका थार दी. तूं म्हजो किल्लो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें खडप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय, म्हाका वाट दाखय. जबाब, तुज्या हातांत बापा घालता म्हजो आत्मो. तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवून ना. सोरेस्परा विस्वासी देवा, तुज्या मोगा खातीर हांव आनंदान बोल्लो आनी मुरगोटलो. जबाब, तुज्या हातांत बापा घालता म्हजो आत्मो. म्हाका पिडापीड दितोल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. तुजें दर्शन म्हाका दिवं आनी तुज्या चाकराक संतोश बरीत कर. तुजे माये मोगान म्हाका सोडूय. जबाब, तुज्या हातांत बापा घालता म्हजो आत्मो. उद्गाराक सगळीं उबी राया. सोरेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. सोरेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड.
सुरवेस्पो तुमचे सवे आसू. Mateva pormore Gesù Cristo Gesù portoma. जेसून आपल्या दोरनृतांमुळे मनशांताय शिडूक रावात. ते तुमकां धरून धर्म सोबेंत व्हरतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जेरबोन मारतले. म्हजे पासत राजा पातशाया सोशी तांच्या आनी ओन बावार्थ्यांच्या फुड्यांत तुमी गोवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले. पूण तुमकां धरून दितूच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतू नाकात. कित्याक कितें उलोवंक जाय तें तुमकां ते घडयेर कळीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उदेशी उलयतलो. जिवेशी मारूंक भावाक भाव आनी बापूय पुताक धरून दितलो. पूत धुवो आवय बापाचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतल्यो. म्हज्या नांवा पासत सगलो लोक तुमचो द्वेस करतलो, पूण शेवटाक पर्यंत ती रावत तोच तारण जोडटलो. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. मोगार भावा भयणीनो, आज आमी बागेवन तिस्तीव हो पयलो रोख साक्षी हाचो उगडास आमी करता आनी किरीत भाशेन देवाक आमी दिनवासता. आमी म्हणटल्या आमी नातालांच्या पोरबेक कालूच आमी किरीत भाशेन गोणगोणांनी परब केल्या आनी आज आमी ह्या रोख साक्षाची कित्याक परब करता. वाय डू वी रिमेंबर मार्टर इमिजिएटली आफ्टर क्रिसमस डे? कित्याक ताणें जेसूक आपल्या रोगता उद्देशी गोवाय दिली. बाबा भयणीनो, 7 प्रधान सेवकां मदलो हो एक प्रधान सेवक आसलो, बागेवन तिस्तीव. आनी किरीत भाशेन जेजूचो पाटलाव करूंक तो येवजितालो. अशें येवजिता आसतना जेजू जेन्ना आमी जाणाव स्वर्गार गेलो तेन्ना सगल्या ताच्या शिसांक धरूंक बोणकुणीन घालून तांकां पिडापीड दिवंक त्या तेंपार चलताले. आनी सगलें करूंक सावलू सगल्यावन चड तोजवीत आनी सगल्यावन तो रोमा शारा खातीर वावुरतालो. अशें करता आसतना ह्या आमच्या प्रधान सेवकाक तांणी धरलो आनी ताका फातरायलो. आनी जसो ताका फातरायलो बाबा भयणीनो, निमाणें मोरचे वेळार ताणें अशें आपल्या उल्हासांनी आपलो प्राण सोडलो. सोम्या जेसू, म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे. म्हणजे जेसू खातीर मरूंक हो तयार आसलो. बागेवन तिस्तीव आपलो प्राण सोडलो खरो, त्या वेळार घडये कोणेच ताचो उलो आयकूंक ना. त्या वेळार ताका मारतले फातर घडयेक निबोर जाले. मनीस आपूण निबोर काडजाचे जाले. पूण बाबा भयणीनो, स्वर्गार वेतूच देवान ताका इनाम फावो केलें. कसलें इनाम? ज्या मनशान ताका फातर मारलेले, ज्या मनशान सगळी ही करूंक आज्ञा दिलेली, त्या मनशाचें बदलप जालें. ह्या मनशान आपलें जिवीत बदल्लें आनी एक व्हड पवित्र सभेचो मिस्योनार तो जालो. तो जावन आसलो बागेवन पावलो. ही व्हडली भेट देवाची. आमी जायते फावटी म्हणटा देव सरळ वाटेनी वचना, पूण वांकड्यो ज्यो वाट्यो आसात तातूंत देव सरळ वाट्यो करता आनी आमकां आपली मोहिमा दाखोवन करता. अशेंच कितें देवान ह्या पयल्या मार्तिरा वरवीं वो पयल्या रोग साक्षा वरवीं आमकां दाखोवन केलें. ताचें रगत बाबा भयणीनो बेश्टें वचूंक ना. ताचें रगत जेजून किरीत भाशेन एक इनाम कशें ह्या रोग साक्षाक दिलें आनी एक व्हड पवित्र सभेक खांबो आमकां फावो जालो बागेवन पावलूच्या रुपान. बागेवन पावलू जेन्ना ह्या बागेवन तिस्तेवाक मारतीर कसो मारता तेन्ना आपल्या बरोवपान म्हणटा, हांव जावन आसा तो गुन्यांवकारी, हांव जावन आसा ह्या आमच्या बाबाक मारतलो पयलो क्रिमीदोर. बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी जेजूक गोवाय दिता तेन्ना आमकां जायते फावटी त्रास पडटात. आमकां जायते फावटी वयर सकल्या जाता. आमकां जायते फावटी घडयेक हे जेजूक गोवाय दिवंक आडखडी येतात. पूण जेजूक आमी चिकटून रावता तेन्ना, विस्वाशी आमी रावता तेन्ना न्हयच आमच्या कोरण्यांनी पूण आमचें जिवीत आमी ताका भेटूंक सदांच तयार जाता. आज आमी आमच्या नातालांची भेट कालच्या दिसा केल्या,
पूण घडीक हें सुमोन भर आमकां एक विचार आसतलो, कसली भेट आमी करता काय जेजू. भायल्या गोणगोणाची वो ओत्मीक वाटेन आमची तयारी उदीक करून आमी जेजूक भेट करूंक सोदता. दिसपोटी गरिबांचो हुस्को धरून, दिसपोटी कोण नासलेल्यांक पावोवंक, दिसपोटी बरें उतर दिवंक, दिसपोटी दुसऱ्यां खातीर आमी वावरूंक, ही जावन आसा आमची भेट. तर भाग्योन तिस्तेवान आपल्या जिविता वरवीं आपलो प्राण दिवन जेजूक साक्षी दिली ते भाशेन आमी दिसपोटी आमच्या जिविताच्या बऱ्या करण्या उद्देशी हे जेजूक साक्षी दिवंक वावरुया. हेंच आमचें सगळें जावं म्हूण ह्या मिसाचे भेटेन मागुया. मोशा बाबा भयणीनो, मोशा आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. भू मोगाळ बापा, आमा मनशां पासत आमच्या सुम्याक गोवाय दिवंक बाग्यूं तिस्तेव आपलो जीव दिवंक फाटीं सरलो ना. विस्वाशी शिसाचो मोग समोरुमून जेजूच्या अप्रमीत मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. ह्या बलिदाना वरवीं जेजूक साक्षी दिवंक आनी कोश्टां दोगदा मदें लेगून ताका विस्वाशी रावंक आमकां बली दी म्हूण बोड दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाचे देवा, सोर कड्यांचो तां जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू वरवीं उगडापो जाल्लो मोग तुजो आज तूं तुज्या भुरग्यांक ओळखूंक दिताय आनी तांची काळजां संतोशान भरताय. जो काळा आदीं तावन तुजो पूत तोच आतां काळांत जल्मला. देव सैमान तुज्या सारको मोहिमेमोन कोणाकूच दिश्टी पडो नासलेलो आतां आमचे सारको जाल्लो आमचे मदें तो दिश्टी पडलो. पडलोली रोचना आपणा सवें उबारून नव्यान तिका सपूर्णायेन एकवटावंक साणून गेल्ले पातकी मनशा कुळाक तुज्या सुखाच्या राज्यांत पावोवंक स्वर्गांत तान जेसू आयला देवून देखून सर्गीच्या देवदूतां संगती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Song
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोद. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. दिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी अंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी खोराची रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgotuja. Sumia Jesu, ami monokana, ani naucine pieta. Tite ami tu volvonesu, ami tuce monokotuna. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेची कुडा रगो सुतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या वागेन बापा, फिलिप नेरे आमचे गवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर चडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माये सांगातीचो पोती बागेवन सुसे बागेवन दमदता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवी, त्याची सुसंगता, त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्विदार बापा सुरबंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजू खातीर आमी साक्षी दिवंक आनी सदांच आमच्या जिवितान आमी गवाय जावंक जेजून शिकयलेलें प्रार्थून सगळीं धीर घेवन बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थारीक पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवाद दया करून हे जिवितान सवस्के आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजूच चलयताय सासणाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळ्यांसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे पाप काढले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काढले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी.
ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुकली आमी सुभागी आत्मीक कुमन्या खातीर मागणे मोगाळाची येसू मोगालाचे येसू तूं भोव पवित्र संस्कारां हो पवित्र संस्कारान हाजेर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत हांव मानता सोत मानता सगळ्या वस्तूंक सगळ्या वस्तूंक तुजो हांव मोग तुजो करता मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता आशेता ही घडये हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारान घेवन शकना म्हणटोच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेत तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या तूं काळजांत म्हज्या काळजांत आसा म्हूण आसा समजून म्हूण समजून हांव तुका हांव तुका विगयता वयता आनी आख्खोच आनी आख्खेच तुका तुका एकवटा एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदीच वेगळो केदीच जावन वेगळी जावन म्हाका दिवं म्हाका नाका दिवं नाका आमेन आमेन So
प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, धर्मदुतांनी नेमलेलो तुजो प्रधान सेवक बागयून तिस्तीव पवित्र सोबीत उर्बीन गोजिवताचे चाकरेक लागलो. ताच्या समारंभा समयार आमची सोडवण करचे खातीर जल्मल्ल्या तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमी घेतल्यात. हे देण्या पासत तुका दिनवासून आमकांय आमच्या भावा भयणाच्या सेवेत चाकरी करूंक उमेदीन भर म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. चोत्राय दोची आतां दुसरे मीस 9 वरांचेर आमचे फिरगोजेन जातले. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आमची पिडेस आसलेलीं जायतीं भावा भयणां आज किरीत भाशेन आमची जी युकरिस्टीक मिनिस्टर्स आसात, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिनिस्टर्स, ती तुमच्या घरांत कोमियाव घेवन येतली. म्हणटच तुमी तुमच्या पिडेंत आसलेल्या बाबा भयणांक तयार दवरची. देव बरें करूं. देव आमकां जाय